Good evening, guys. Welcome to our new vlog. कशा आहे तुम्ही सगळी? समजा सगळी बरी आहे मग तेच भाशी हांव आणि अलिशा. गुड इव्हनिंग गायज. कशा आहे तुम्ही? टायगर थिंग्स ऑनलाईन विंडो शॉपिंग करता कोणा चोयता रागा नाव नको शेवण्या चोयत दिसत म्हाका. आणि तेच भाशी गायज आयज मुगेली सासमा येयलो हा. सासमा मातशें रेस्ट करता. आता ते मातशें वखदां उठयतलो. आमी बरी न्हू चाय हें कोत्ताय कितें म्हळ्यार कोयलोड्यो. ओके आणि आमी कोण कोयलोड्यो म्हणटा आमी म्हणटाय सुलोड्यो ते तुमकां लागून म्हणल्यार कोयलोड्यो. ओके सो गायज आमी सकाळ ब्रेकफास्टाकूय न्हू हे सुलोड्यो खायल्ले. सॉरी म्हाका ते कोयलोड्यो म्हणून येता ही मगे भास न्हू गायज. मगे भास सुलोड्यो शाश्टीकारांची. ओके सो आमी सुलोड्यो खायल्ल्यो ब्रेकफास्टाक आणि थोडे पीठ उरलेले आणि बरें जालें. मामी येयलो हा. सो आतां आमी बरी सासमायक हांव सुलोड्यो करून दिता कित्याक मागीर म्हाका सासमायक बरें कितें करून दिलें जाल्यार सासमाय कितें बरें रांदून दिल्या. सासमाय बरी रांदतलो आनी दितली म्हाका. सो तेका लागून मातशें मस्क मारूंक पडटा गायज. ओके तुमी तुमगे सासमायक सदां मस्क माराय गायज. गायज आय जस्ट वॉन्ट टू से थँक्यू सो मच. पयले म्हणटा मागीर एंडान रावना म्हणपाक. थँक्यू सो मच. तुम्ही तू कमेंट गायले लायक यू नो थँक्यू थँक्यू थँक्यू. आय नो दॅट दॅट्स वाय आय सेड टू यू ऑल काल की हांव जाणा तुम जी मुगे सारखे सबस्क्रायबर हाय तांकां प्रूफ करपा नाक म्हण कितें. ऑफकोर्स गायज थँक्यू तुमकां. आनी तुम सगळ्यांक सांगलां वी डोंट नीड टू प्रूफ मू. ऑफकोर्स थँक्यू. तेका लागून हांवें दाखयलां. हांव जाणा गायज तुमी सगळीं आमकां ट्रस्ट करताय मू. आनी जेन्ना तूं मनीस सारकें दाखयता न्हू तेन्ना तुका कोणूय ट्रस्ट करता. ओके एक पाटी फोटिंगपण करूंक लागलो देन यू ब्रेक द ट्रस्ट. ओके सो आमकां नाका गायज तुमगेलो ट्रस्ट म्हणलेलो. ओके सो येस गायज म्हाका बरें दिसलें तुमी म्हणलें मू की no we don't need proof no. Okay so yes guys आमकां कितें दाखोवपा कम्फर्टेबल आहाय वी विल ऑलवेज शो. इट्स नॉट दॅट आमकां कितें दाखोवपा जाता तें आमी स्वता आनी तू दाखयता. जाणा मस्ती आउट ऑफ द वे वचून तुम दाखयत म्हण कितें दाखोवपा आहा तें. आयज सुलोटाकूय तुमकां हांव कितको करता. मामी येयला बिकॉज नाना न्हू हाल्या थोडे ऑपरेशन हा अर्जंट करूंक लायले ते. अर्जंट ऑपरेशन तुमी जाणा आसता लास्ट टायम मामी घेवन गेलो ते हॉस्पिटलां. सो आतां ते अर्जंट हें करपा लागले. आनी गायज तेगे एजूय जाता न्हू तें करपयता गायज हेचोय. आनी नानागे एजूय जालो न्हू गायज. सो तेका लागून हांव नको. सो दाखोवया तुमकां आंडी आड कडेन करता. सॉरी हेचोय आलिशान कोयलोड गेली इदी गेल्या धाकटी मागीर हेजे फाटले हांव घालून दाखयतलो. हँडल एक्सक्यूज करे पळय मशीन धुयला न्ही ढाळ ढाळ करून मारल्यार मगे हँडल गायज ते हांवें तेश को म्हणला न्हू हांवें धुयलोली कायले अशें करून हापुट्टालो ती काडली हँडल सकला पळय बरें जालें मगे टायल फुटोला मग सगळा. ओके आनी सोमती पडली सगळा मगे. ओके यू डोंट डू लायक दीस आली सी गायज हांव दाखयता. ओके सो आली बसते वयर काडून दाखयला एंड देन यू टर्न इट लायक दीस. ओके आय लायक दीस. ओके ही हांव हातोन धाकटी सासमाक बरी व्हडली दाट दाट कोन्न दिता म्हाका मागीर दाट दाट जेवण बनवनाय न्हू तेका लागून. ओके सो गायज हो बेश्टो लेमडो हो सासमाक रांदून दिता येचोय तूं. सो या कितें रांदता आनी कितें तुमकां हांव दाखयतली गायज. ओके सो थोडेशें उरलेलें पीठ गायज सकाळीं तें. ओके सो बरें जालें उरलो मू मातशें सासमायकूय मस्क मारूंक मेळ्ळें न्हू. ओके हांव तूं तेल घाल हांव घालून दाखयता तांकां. ओके कॅन यू होल्ड द कॅमेरा प्लीज. सो गायज आयज मगे कॅमेरामॅन अलिशा. एक्चुअली गायज आमी न्हू कांदो घेताय आनी कांदो बुडयताय आनी हें करताय. बट कांदो बाग येयलो सकाळीं घायलोलो कांदो कांद्याचे केलोले तेल लायलेलें. बट आतां ही उरल्या निमाणी ₹100ची. चड दाट कर नाक मस्ती दोन जाताय तेज्यो. हांवें बरें आसताय ओके कितू दाट मस्ती अशें वगैरे सासमाक दाट दाट करून दिवपाक जाय मागीर दाट दाट म्हाका मेळटा न्हू कांय कळ्ळें तें सासमाक दिसता हुशार करून. बरो आहा तूं. ओय गायज सो मामा इज गोना स्टे नाव टील व्हॉट अ लवली कोयलोडी. चोय सो गायज से ओके आतां मातशें जाय दितेक आनी आमी गायज कालच कडे कित केलें त्याचं तोर गायले तितून आलिशान तोर उडयला तितून. एक्चुअली तोर न्हू गायज ते तो मुगेलो आंबो. ओके ते दिसा हांवें 2 आंबे घेयले एक खायलोलो आनी एक तेंक धरलोलो. हें कितें काय म्हणलें आपले आंबो सोलिलो आनी हितून गायला कांदो आहा. पण म्हाका सांगलो लुकटा गुटला आनी दवर मू. बट गायज आय डीड हांवें कितें केलें बरें ते लुकटा गुटर लायले आनी टायगरागे हितून ते कोजी आहा तितून घालून दवरलेलें करपयतो ना. सो टायगराक कोजी घालून दवरलो गायज तो एक पिकोलो सारको बरो आनी एक इतलो पिकोना. सो तो कारण आलिशान हितून गायला. ओके गायज हेज मुखार आमी कितें करताय तें तुमकां आमी मुखार दाखयताय मागीर. ओके चोयत रावाय गायज. थँक्यू तुमकां तुमी मुगेलो ब्लॉग एंड पर्यंत चोयताय मू.
थँक्यू सो मच. आणि म्हाका कळटा गायज जेन्ना एंड पुऱ्या चोयता न्हू तेन्ना म्हाका सारकें कळटा आनी म्हाका बरें दिसता आवयस म्हणटा आनी चोय गो म्हणटा मागीर आयज ब्लॉग तेणें एंड लेगून चोयला तेन्ना मागीर हें म्हणटा तूं कितको कळलें हांव मागीर सांगता तांकां अमके कडेन हेचे कट ब्लॉग चोयल मू फूल ओके. आनी होय गायज मुगेलो ब्लॉग फूल चोय सासमाय आहा सासमाय कित ना कित दाखयतली हो गडे ना ती बिझी असतो न्हू ती बिझी नाना आसतली बरोबर या बट आयज तूं घाल पडटो रांदून ते आजचो आयज म्हाका दिसता ती रांदून म्हाका पडटलें कित तरी रांदून घालया ती रावतली मुगे एकलेगून हय तेका लागून कोयलो दाटू गेलो हा म्हणजे पोट बांदून ते रोकडे आनी कितें मागो तुमी ओके. सो मेळया गायज तुमकां माशक्तान. So guys, the comment of the day is from Maggie. Maggie says, hello my power couple Ali, Mercy and my baby Tiger. Authentic Goan food. Tiger is looking at Ali. Lovely Valentine gift, very useful for Mercy. Yes, we will for sure tell you, Mercy, how the video quality is, hoping it does, fingers crossed. We'll pray for you, Ali, that all goes well. Ali, please can I say something? Please don't mind. See, there will be haters, just ignore. This is just the start. Going ahead, there might be more. These are just few people who don't know what they are doing and how it affects. I know it's easy for me to say. You know what you feel, but don't let such things come on your way. The more you give them response, the more it gives them upper hand. Silence is the best answer to such people. This is my experience. You all continue what you all are doing. Mercy and Ali, love you all as always. Today's vlog had a message, especially the second incident. Lots of love to you all, my all-time favorite couple and my tiger. Thank you so much, Maggie, for the lovely comment. It means a lot to us. Sorry guys, this is a comment I read korunku na kita sagle Valentine's wishes and all that. So we thought, okay, let's start from today. So Maggie, thank you once again for the lovely comment, and as always soglange comment humko like jata hai. And thank you so much for all the comments, like yesterday's vlog. It means a lot to me for like the way all of you all said to me, ignore that person. Yes, it was the last time teje oloila, and next time I won't. It was only because I wanted to tell that person and give him that proof he wanted, because he kept saying I was faking my sickness. I'm not. And all my subscribers who love us so much, sangla soglane ki ignore that person, and I will in the future, and next time I don't have to prove anything to anyone. आणि हांव जाणा तुमी हांव आनी म्हाका कसली फोट मारपाक गरज ना तुमकां हो मासीक. सो वी आर जस्ट एन ओपन बुक टू यू ऑल. आमगे लायफाक कितें जाता तें आमी दाखयताय. ओके, we don't talk about past, we don't talk about future, we just show you all what's happening in our present life. So thank you each and everyone again for the comments on yesterday's vlog and the previous vlogs. We love you all guys. कितको सांपडले नाका मो नाक मो होय ओकलेन होय 100 पणसा घरे हाडले. I said I don't want the koilo. So because I want to eat this. असे गाइस आपण बरे थोडी खाता. आणि हे कितके जाणा गाइस तुम्ही लास्ट टाइम ते कित गेलो ती आईस्क्रीम मिष्टी दही गेलो तेच ते असे बावलो तेच तो. आणि गाइस गेली सासमाई गेली झाली कोयलोडी रेडी काय करपलो ना ते तुझे दाडे हडले इतली लाईक गाइस ते. ओके, सो अशें को लाईक जाले ते एक्चुअली. आणि हेच कसा पेट दिते. ओके, सो सासमाईक चाव दिया. सो गाइस तुम्ही जाणा मी सासमाई येलो हा आणि ती मातशे बिझी आहा. ओके, सो तेका लागून गाइस हांव न्हू सासमाईक समथींग स्पेशल करता. आणि सासमाई गेले फेवरेट म्हणटाय ते बीफ. ओके, कित्याक पोक खायना ती, पोक लायक जायना ती, पोक केन्ना खायना ती. ओके, सो एक्चुअली हांव बीफ रोलात करपा आहलो बट तितून चेरीस वयताय न्हू, सो तेका लागून हांवें तें कितें म्हणटाय रे तें बंद केलें आनी सांगिल्लें समथींग काटलेश करया म्हूण. ओके, सो गाइस चोय काटलेश हांवें धाडायले बरी. ओके, आनी आज बऱ्यो सासमाईक कितें म्हणटाय रे त्यो बीफ कटलेट करून दिता. ओके, आनी गाइस चोय म्हाका हिंगा पिंपल येता. येस गाइस हांव मागीर काटलेश करता, बरो मसालो लायता आनी मागीर तुमकां दाखयता. ओके, सो तुमी जाणा हांव काटलेश कितको करत्यो, सो ते हांवें तुमकां दाखयना. सो हांव सगळें रेडी करता आनी मागीर तुमकां दाखयतलो. ओके,
सो गाईज ह्याचे फायनली हांवें मसालो लायलो काटलेट्या ओके बऱ्यो धाडायले आनी बरो मसालो लायन दवरले ओके सो चोवपा शकताय एक पाटी न्हू मातशें ताका ट्विस्ट दिलें भरपूर पेपर धाडायन गायला ओके ग्रीन मसाला जिरें आनी बारीक मिरसांग कातून सारकी बारीक सारकी चॉप करून मिरसांग गायलो हा जितेली आनी जिरें ओके आनी विनाग्र गायलो ना लेमन गायलो हा कित्याक ऑलरेडी ते मसाला विनेगर आहा न्हू सो हांवें रेड आनी थोडोसो ग्रीन सो बोथ मिक्स केला ओके सो चोवपा शकताय तुमी मिरसांगूय दिसती पडटा तुमकां बारीक बारीक इतली बारीक चॉप फायन करून घायलो हा ओके आनी पेपर चोवपा शकताय गायज भरपूर पेपर धाडून घायलो हा ओके सो गायज हांव आनी आलिशा मातशें भायर सोदताय तुमी म्हणटले आमी वयताय काय मो आम गायज म्हगे जो कॅमेरा हाडलो न्हू आलिशान म्हाका गिफ्ट केलो तो तेका न्हू मेमरी कार्ड जाय मुस्ता या बट चॅनल म्हाका रॉंग इन्फॉर्मेशन दिलें ताका सांगेल खंय ऑलरेडी 64 GB आहा म्हणलो खंय तेका जाय जाल्यार घेवपा जाता जाय जाल्यार घेवपा जाता हांगा आतां हांव ऑन करतलो आमच्या आयज म्हण शूट करतलो आनी तुमकां दाखयतलो सो ऑन करून गेल्यार तेका ते कार्ड इन्सर्ट येता सो कार्ड ना तेका तो कोण मोल मुस्ताक सांगेल तो इट कम्स विथ बिल्ट इन मेमरी 64 GB ओके सो गायज आतां आमी वयताय आर्गोजांक ओके आनी आमकां ते कार्ड घेवपा जाय खरीज ओके which one is close by for us okay actually guys am argoza वचनाय करीज वयताय ओके सो मेळया तुमकां कसो शॉप ओके आलिशा खंय आनी कसो शॉप मेळटा खंय ओके दाखोवया तुमकां कसो शॉप ते आलिशाले इन केस वी आर गोईंग या ओके पयलीं सद्या या गायज करीजांक ओके सो गायज फायनली आमी पावली करीजांक ओके वयताय भितर आनी चोया ताका केसो कार्ड जाय तें घेया मेमरी कार्ड ओके आनी तुमकांय दाखोवया कितली GB घेता आनी कितें चोयता पयलीं चोया कितली GB देखून मेळटा तें ओके सो मागीर तुमकां उरलेलें हांव दाखयता सो गायज सद्या पावली आमी भितर गायज हिंगेल म्हणटरी तकली हिरार जाता सगळें इलेक्ट्रॉनिक्स चोयन लायक म्हणजे कितें ना कितें घेवपा दिसता तुका ओके सो ताका लागून न्हू हेसो शॉपांचे वचपा एवॉयड करता हांव मागीर पिस जाता सारको हें घेवं तें घेवं कोण सो आलिशाकूय बरें आसलें सरप्रायज दिवपा म्हाका सो गायज कांय बरें फर्निचर आहा थिंगा सारकें पेज जात फर्निचर म्हणल्यार ते भाशेन सारकें सोफा बा सारकें ते भाशेन काय बरें दिसतें कॉफी टेबल ओके म्हाका जाल्यार लायक जाला बेस्ट आहा गायज तें दाखयता तुमकां हांव कांय घेवपा नाय बट हांव नको आलिशा कितें तरी चोयता दिस वन इज नायस गायज दिस इज नायस आली सो गायज हें काय बरें दिसतें ओके आनी हेंच काय बरें दिसत तें हें चड बरें दिसत म्हाका सगळ्यां परस बरें दिसत तेंच हें सो गायज आमगेलो टायम पास करून जालो हिंगा ओके सगळे कडेन बसून बोक तापयला हिंगाय मातशें बसया गो लास्टा ओके गायज बरें दिसता बसून मातशें हिंगा रिलॅक्स एसो एक्चुअली आली तूं वच घरा कडेन हांव रावता हितून हांव सुसेगाद न्हिदपी गायज म्हाका न्हू सोफार न्हिदो मेळ्ळें हांव हुशाल म्हाका लायक जाता सोफार इट इज एक्सपेन्सीव गायज तुमकां हें टेबल दाखयता काय बरें दिसता चोय वेरी पॉश गायज बरें दिसताय ओके बट आनी एक्सपेन्सीव हा इट्स नॉट दॅट दे आर चीप हें लेगून कॉफी टेबल बरें दिसता समथींग डिफरंट समथींग नायस कोण तें चड बेश्टें पोस्टर हांवें तें हापुल्लें गायज सॉरी तुम मुडशें हांव रिसिस्ट म्हूण गायज आम घार वयतालीं आटेर न्हू आमकां झपका उडका आशिल्लो आमगेलीं तांतयां काबार जालें म्हूण ओके सो अंडे खतम हो गए गायज आतां आमी येयले हिंगा एग्स घेवपाक ओके आमगे इंडियन शॉपाचेर येयले सो गायज एग्स घेया ओके एक ट्रे घेता 30यांची हांव नोको आमी ईच घेताय जाल्यार आली वी बाय दीस वन आय डोंट नो हाव मच ओके गायज सो एक ट्रे घेयल्या आमी तांतयां घेयली ओके आनी बारीकशें स्नॅक्सूय घेयलां रातीको मागीर चाबडावपा आलिशान चॉकलेट बा घेयले आपल्याक मागीर मांच करपा बऱ्या पडटलें आयज मामी आहा न्हू सो मागीर खबर मारता कितें खावपा बरें दिसता सो गायज फायनली आतां हांव मुगेले काटलेट फ्राय करता जॅकेटू गेला गायज पोटा भूक लागलो आहा आनी आमी नानागे थिंगाय वचपा जाय न्हू सो नाना होपताय थोड्यो कोण थोड्यो नानाकूय वचताय सो नाना मुगे काटलेट लायक जाताय न्हू सो थोड्यो बाजता आनी नानाकूय वचता ओके आनी हे सायडीक गायज दीदी आनी भैया करते आपणागे रांदताय क्या बना रहे हैं फिश आज दीदी फिश कुछ बना रहे हैं
फिश करी फिश करी बनवणार आहे ओके सो गाईज आमगे रेडी करताय आमगे बिबी करता गाईज किती आमकां वचपा जाय नाना बरी ओके सो माशोकता मेळटाय तुमकां सो गाईज हिचोय मामी जेयता आता ओके सो ते काटलेश भाजून दिल्ले न्हू आनी येद्दे व्हडले तोर गेला सो दाखयत तुमकां हॅलो सगळी कशी आहाय सजमत सगळी बरी आहाय म्हणून आणि थँक्यू सो मच तुमकां सगल्यांक काळजांचो आर्गान दिनवास तुमकां मसी आनी आलिशा सपोर्ट कोताय म्हणून तुमी मसीन आयज काटलेश केले न्ही हांव केन्ना धाडपा वचना कित्याक आमगे थिंग ते पातोड मारून येताय म्हणून पूण मसीन ते बरी धाडायन बरे मोव जाले म्हगे जिवा बरें नाहलेले म्हाका जेवपा बी नाका आहलेले पूण तेणी हाडून याचें जेवण दिलें आनी गाईज तो लाकी आंब्या तोर ते मेळ्ळे ओके म्हगे फेवरेट आणि पार घेन हेट ती एक्चुअली येवपा ना खालो ते व्हिडिओ येवपा ना खालो हांवें म्हणलें बरें करून हाय न्ही रे म्हाका हातीन तें बरें करून मागीर काड तुगे व्हिडिओ हे दामान येयला आणि काय सांगपा म्हणल्यार न्हू आतां सद्याक ओके हिंगसो बीट आहे मुगेले न्यू कॅमेराची शूट केला ओके सो गाय सांगाय म्हाका क्लियरिटी कशी आहा ती हांचो गाय टायगर आमगेलो गुड बॉय आनी सांग गुड बॉय जालो आहा तो मस्ती नाय तेगेली मातशा पूण मस्ती नाय तांचो आलिशा ओके बरेच सांगाय काय बरें दिसतले न्यू कॅमेराचे आलिशा कॅश दिसते सांगाय बरें दिसता बरें दिसना ते ओके मामी जेल म्हणटरी न्हू हांवें काटलीश ऑलरेडी फ्राय केलो आहाय नानाक ओके दाखय तुमकां याचो टिफिनाक घालून आहाय सो आतां आमी सद्या वयताय नानांगे थिंगा पयलीं सद्या नानांगे काटलेश घेवन ओके एक्चुअली न्हू आमी केदो वचपा आहली बट ती रोजार कोत्ताली तुमी जाणाय गायज ती रोजार कोत्ताय डेली 9 o'clock ना 8 o'clock to 9 o'clock हय सो ती रोजार कोत्ताली तेका लागून मातशें टायम जालो सो आतां हांगे रोजार जाले मामी जेयली आतां आमी वयताय नाना बरें सो गायज म्हाका काडकांतूय तेजी क्लियरिटी चोवपा जाय आहली ओके हांव नको कशी आहा ती क्लियरिटी वॉट आय नो ना तुका दाखयत मुगो हांव सो गायज सोय काडका तेजी क्लियरिटी कित ती ओके हांव नको तुमकां सारकें दिसती पडटा वो ना तें ओके म्हाका प्लीज कमेंटान सांगाय तुमकां क्लियरिटी बरी येता वो ना हांव काडका लेगून तुमकां सारकें दिसती पडटलें ओके सो गायज हे चोयताय आमी एक्चुअली म्हाका दिसता क्लियरिटी बरी आहा कित्याक गाडया लेगून बरें दिसती पडटा तशें आलिशा शायन जाता तशें हय लिपस्टिक बाला आनी कितें करता लिपस्टिक हाय मेकअप काय केस लेगून नकोईल ना एनिवेज नाना कांय दिसती पडना सारकें लिपस्टिक लायल मुग कांय ना नाना दोळे ऑपरेशन आहा गायज फाल्यां तेका लागून आमी वयताय ती जाप करपाक आनी मामी थिंगा आसतली फाल्यां न्हू टुमॉरो हय मामी म्हणटा तेंची बरें आसतली नाना बरें होपफुली वी कॅन हय आनी मागीर गोडे सोमती आमी आमची बरी हाडटली ती कित्याक नाजाल्यार एकटी आसतली ती मामा गोंय आहा न्हू सो येस गायज ताका एक्चुअली आसो ना तेगे ऑपरेशन इमर्जन्सी करूं लायला ओके नाजाल्यार मामा वचपाना आहलो गोंया सो आनी इट्स अ स्मॉल ऑपरेशन नो इट्स नॉट अ बिग थिंग दोड्या कितें फूल पडलो खंय सो ते काडटाय मुस्ता ओके सो मेळ्या तुमकां माशोकतान गायज हांव मेळ्या तुमकां माशोकतान म्हूण हिंगा आहा अजून पावलो ना नानागे थिंगा सो आतां फायनली तुमकां हांव नानागे थिंगा दाखयतलो ओके सो गाईज फायनली आमी पावली नानागे थिंगा सो बेल मारया चोया नाना द्यार गोटा उगडना ती एकटी आहा नाना न्हू हा ते पिटर ब्रायन ते आहाय न्हू ओके गाईज दाखोया तुमकां ओके नानाक हय नाना गाईज मातशें बेजार आहा नानान हूंय मातशें कितें जालो हिंगा वॉट हॅपन हा ड्राय स्कीन जाल म्हूण ड्राय स्कीन जालो हूंय नानाली नानान कितें केलें डेटॉल काडलें आनी डायरेक्ट डायल्यूट कोन्ना सो सोमतें थिंगा ड्राय स्किनी लायलें मुसता आख्खें तांबडी कितें जालें हूंय ओके सो तेका लागून ती मातशें बेजार आहा सो गायज दाखोया नानाक आणि तितली गोरे हो काय बरी हा नाना आनी बेश्टी कशी आहा नाना तूं सो गायज तुमकां दाखयता हांव नाना गेले आख्खो सेटअप ओके वयत थिंगा प्रेयरा हें आसतलें ओके राव दाखयता हिंगाय कोच आख्खो वगत रोजार करीत आसता ती ओके सो चोवपा शकताय गायज नानागे आख्खेच ओके सगळे वगत ती प्रेयर करीत आसता चडशी प्रेयर आख्खो वगत तेगे प्रेयर
आणि झाले नाना कपलाचे नाना डेटॉल जाले शाने तितली कोण धाकटी भुरगेच जाल्या. लायताय म्हणून डेटॉल तुका न्ही तू आन वयर येवपाक हा हे कितें धुपेलो ओके गाइस आमनो एक्चुअली लांब पेटोय ना हल्ले कित्यानो काडी जाता मो सो नाना आमकां कॅन्डल घालपाक कितें दिला हांचो सो हितून घालपाक बसता काडे जावपाना ओके थँक्यू नाना थँक्यू नाना सो गाइस तुमकां नानागे घर केन्ना दाखयलें ना सो नानागे घर दाखयत तुमकां बारीकसो टूर दिता घराचो ओके आय मीन सकाळी दाखयता वयर वचना हिंगा दाखयता हॉलांकूय ओके फर्स्ट थिंग फर्स्ट गाइस तूं नानागे येवप म्हणजे सगळे कडेन तुका देव देव दिसती पडटले ओके सो चोवपाक शकताय गाइस तेंगेलो ऑल्टर ओके हे जावन आहा तेंगे हॉल ओके नानागे तेंगे हॉल ओके सो बारीकशें दाखयता ओके आणि गाइस ते आहाय वयर आलिशाय काजन ते सगळे वयर आहाय आलिशायचो क्लीन करता थिंगा ना ते नानान घोड बांदलो तुगे रोप ओके आणि सेम आमगल्या भाशेन तेंगेलो फ्लोरिंग ओके हूज प्लेइंग गिटार पिटर आणि गाइस हे जावन आहा तेंगेले किचन मेस आसतले बट नाना दोत्ता क्लीन दोत्ता सो गाइस चोवपाक शकताय नानागे किचन केदें दवरलें ते इट्स क्लीन ओके राव सारकें दाखयत मुगो सो ओके हे जावन आहा नानागेलें किचन इंग मेसी हांग ओके हे तेंगेलें डायनींग एश केलें तेणी थिंगाच I love that. ओके इट्स नायस नो Yeah, I love it. सो चोय गाइस तेंगेलें किचन काय बरें तें आनी हिंगा ओवन आनी हें सगलें This is the dryer. तेंगे धाकटो ड्रायर आनी हें चोय गाइस बरें दिसता And मामा सदां हिंग बसून आसता पयले काम करता. सो आमगे मावरो माम चडसो हिंग बसून आसता थंय And मागीर मम्मी कुकिंग करता हिंग बसून. हय आनी गाइस वयरीचे अनोको हें कितें तें इट्स आउटसाइड दिस वन मिरर ओ अपस्टेज It's open. No, it's open. ओके Ing mess हांगा. It's a ओके so गेलो हां ते but it's not ready yet. सो अजून गाइस तेंगेलें घरा काम चलता ओके तेणे चोय हें घायल कितें म्हणटा हेका लॉफ्ट सॉरी Conservatory. कन्जर्वेटरी हिच ही तेंगेली केला basically. बेसिकली एक्सटेंड केली तेणे कन्जर्वेटरी अशी Fridge, spare one. आणि हिंगा किचन केलं ते. हिंगा एक फ्रीज आहा तेंगेली आमगे गोंयकारांगे जेवण नको सो हिंगाय किचन कोत्ताय ते आतां अजून रेडी जालें ना हेचें काम चलता सो हेजें सोयल आसतलें तुमी हिंगा तुमकां दाखयता ओके सो तेंगे इक्विपमेंट्स बाय हिंगा आहाय ते दुसरें दाखोवपाक जाता मागीर. ओके सो काम चालू आहा काम जालें ना हेचें लॅडर बा तशी आहा ओके दॅट्स इट गाइस ओके गाइस तुम चोयला आसतलें This is बरें गाइस नायस एंड डिसेंट किचन म्हाका किचन लायक जाता बरें Mommy likes to keep it nice and clean. हय आनी चोय आनी हाटल्यान बरें केलां ही काबडां बरीं दिसताय आनी हिंगसो थिंग आख्खी फूल काबडां Even the side here. आनी इवन दिस वन हॉल इज नायस सो गाइस चोवपाक शकताय हॉल काय बरें दिसता बरें नायस एंड डिसेंट आमगे मॅगी मम्मी लायक क्लीन करता. हय आमी मावरो मामागे बायला न्हू मॅगी मामी तेका लायक एशे कोन्न क्लीन दवरपाक आनी आमी नानागलो रूम सारको ते भाशेन सारको डिसेंट नानागे रूमाचोय टूर दिता तुमकां हांव चोयला आसताल तुमी Special केलं ते room. ओके हो नानागे रूम स्पेशल केला And see this. He has a इवन द कबर्ड्स बस काय करते and ते separate ते washroom केलं. आणि गाइस असं ते वॉशरूम सेपरेट हाशा वॉशरूम केले ते कित्याक ते वयर वचपाक त्रास जाताय न्हू सो काय बरें चोय सारको नाना आनी खंय वचना नाका न्ही गे नाना आणि आपण क्लीन करता कूद हय क्लिनींग ब्लिनींग सगळें आमी नाना करता अशें करून स्ट्रॉंग ती सारकी डार्क चॉकलेट नाका दोन तुकडे तर मागीर खाता Nana is the strongest lady. म्हणजे मम्मी ना हा सो हाल धाकटें ऑपरेशन आहा नाना गेलें चड व्हड न्ही बेस्ट तें बारीक आय मीन रोखडें जावपाचें धपक्या फराशीक नाना स्ट्रॉंग हय आमगे. ते धपक्या फराशीक जाणा नाना हांव सदां म्हणटा कितें जालें न्ही धपक्या फराशीक धपक्या जाता तें बरें अशें करून
ओके बिनाक तू आम्ही हाय येता माय दोतरा को उलोवपा थिंगा ना ना असं ना ना कपला डेटॉल लायताय मग कोण सांगेल तुका कोणाय रेसिपी सांग म्हाका सोय आके तांबडी करून उडयला कपेल डायरेक्ट डेटॉल लायला म्हणल्यार चीट तू सो गाईस आता आम्ही वयताय ओके नाना जाप करून जाली आणि नाना बरी कोण फाल्यां आणि रोजार करता आसता मगे सबस्क्रायबरां पासो तूं रोजार कर ओके ओके ती जायचा म्हाका सांगताय नाना सांग मग रोजार कर मग होय आणि हांव सगळे बसत म्हाका दादा ब्रेक आवा जालो गेल्या बेकार तेच सांगता तेंका हांव प्रेयरा लागो मातशें आमकां टायम जालो ना आमकां केदो येवपा सॅटर्डे संडे प्रे आसना पण तेगे टाइम असना म्हणजे बॉ दिसना सॅटर्डे संडे सॅटर्डे सकाळीचे आणि तोय बरी कोण ओके ओके बाय भेटाय तुका बाय फाल्यां बाय बाय गुड लक नाना गुड लक सी यू टुमॉरो ओके गाईस आता आम्ही वयताय घरा आणि मेळटाय तुमकां घरा कडेन 8 हूंय वयताय जाल्यार खबर ना हे मोच धरपाक गेलसे तेणी कोणाक बरे मोच धरपाक फर्स्ट टाइम म्हणून जाण मरे ते मोच धरपाक ओके गाईस आता आम्ही घरा वचपा भायर वयताय बट हें गेले मामी गेले आणि आलिशागे गॅरंटी ना तेंकां न्हू रूच येताय ती फिरमोणे ओके मदें हूंय या म्हणलें जाल्यार थिंग वचों पडलें पयलीं सद्या सांगेल तुमकां वयताय मग घरा ओके Ali, let's go. 100% home or somewhere else? That's it, guys. I तुमकां सांगना somewhere else खंय आलिशा. आलिशा आनी मामी मेळप म्हणजे हांव नोको खंय वयतलें आनी कितें तें तुमकां दाखोवया एनीवेज. ओके गायस आमी थंय गेलो हाय कट्टा मिठा आनी आलिशा धांवलें भितर हेंचे फालुडा घेवपाक. So guys आमी येयलीं स्वीट शॉपाचेर. What are you having, Ali? We're getting Falooda. Only Falooda? No, I don't want Falooda. I want that cake. So guys, Alisha and Mami रूच येयल्या Falooda पिवपाची. Okay. And guys, तेंगेली मिठाई काय बरी हा फ्रेश. Okay. Alisha सांगता हांगा सारको बेस्ट जाता. Mama liked it. ओके आणि गायज मुगे शॉपाचे हांव तुमकां हेजे हाडल्या मुगे शॉपाचे वयतलो ओके म्हाका कितें जाय तें तुमकां मागीर दाखयता पानूय मेळटा आं आय कॅन ईट पान सो गायज हेंचे पान आहा हिंगा स्वीट पान दे डू नो I think सो गायज तेंचे कडेन न्हू ते स्वीट पानूय आसता गोड पान म्हणटाय तें आय थिंक दॅट्स द वन ओके हेंचे गोड पान एक्चुअली नाक म्हाका हांवें ट्राय केलेलें म्हाका इतलें लायक जायना तें चड गोड आसता फालुडा लायक जाता म्हाका बट इतलो न्हू बट आलिशा आनी मामी फालुडा ऑर्डर करता आपल्याक म्हाका न्हू हांव सॅफ्रॉन मिल्क केक घेवपा वयतलो बट नॉट ऑन दीस शॉप थिंगा आनी दुसऱ्या शॉपाचेर मेळटा ती the Falooda. सो गायज हांव दाखयता तुमकां ते फालुडा कितको कोताय ते ओके कितें घालता तें That's a tasty one. ओके आणि गायज तेच भाशेन दुसरोय करता सारको लायफ गायज फालुडा ओके Just really nice. हांवें आलिशा रुची काडटा गायज ओके तुमकां दाखयता They even do soup and all, like the corn soup. Corn soup. That's it? Done? So guys, चोयलो आसतलो तुमी सो फास्ट सारको क्विक आनी आतां मागता सो गायज चोवपा बरो दिसता असो टेम्प्ट जाता असो बट ना हांव मुगेली सॅफ्रॉन केक खाता नो नो So you can have the cake at home. I'm gonna eat my saffron cake. Ali, you shut up. Okay? No, ridiculous. Thank you, boss. You can try a sip. No, I'm fine. I'm fine. No, you try. So guys, Ali pita यांचे. So Alisha गे आणि मामी गे झाले. आता आम्ही गेच होया, okay? Thank you. So guys, आता आम्ही वयताय मगे शॉपाचेर सॅफ्रॉन केक घेवपाक नो फस्ट एक ट्राय करूया येलो सेप घेन गायज It's nice guys but I think I prefer saffron milk cake. So guys हांवेला हिंगा ट्रीट्स हा ओके सो म्हाका जाय आसलोलें कितें म्हणटाय तें आमगेलें सॅफ्रॉन केक मिल्क केक सो या भितर आनी चोया
कित्याक हांवें फालुडा गेलो न्हू आमकां कितें ऑर्डर करुया ओके गाईस आमकां कितें करुया बरी आहाय आपल्या फालुडा गेलो आहाय दोगांय हाय न्हू आनी गाईज हें इतलें बिजी आसता न्हू हिंगा चड बिजी आसता सारकें आख्खें फूल आहा फाटल्या चोयल्या बट आसता ओके इट्स फूल ओके गाईज हिंगा न्हू सॅफ्रॉन केक ना बट मँगो मिल्क केक आहा सो मँगो मिल्क केक ऑर्डर केल्या सो ती ट्राय करून चोया गाईज कशी लागती बट आमी टेक अवे वतले कित्याक हिंगा बसपा लुगार ना हिंगा सारकें सगळें फूल आहा ओके सो गाईज फायनली मुगे केक केली ओके या आतां आमी घरा हालींशा चाडयत म्हाका रोडनाक खंय कित्याक म्हाका सॅफ्रॉन मिल्क केक मेळना न्हू सो मँगो घेयले इन्स्टेड ओके आनी मँगोय ट्राय करुया आनी चोया गायज हाडल्या लोक कितू आहा तो थँक्यू ओके सो आतां तुमकां हांव मेळटा सोमतो घरा कडेन ओके आनी मागीर घरा कडेन टेस्ट कोत्ता आनी सांगतलो मुगेली तुमकां न्ही ना तुमगे फालुडा पियाय सो गायज हांव तुमकां टेस्ट कोत्तलो आनी मागीर सांगतलो ओके कशी लागता आता केक ओपन करूया मँगो looks yummy. ओके गाईज चोय टायगर येयलो वासान बट एक्चुअली आमी दोन घेवपा आहली ती एक घेयल्या आय इट इन दॅट ओनली सो लेट मी ट्राय काय नाही ना सो गाईज टायगर लायक जाल दिसता म्हाका टायगर आपण रेडी जाला तितून माम चोय घे I'll do my stuff. Don't touch my stuff. आमकां नाका Guys, आपल्यागे बरें फालुडा पिले आनी म्हाका आतां तेंचे डिस्टर्ब कोत्ताय बेश्टी हात आसतना ओके गायज तुमकां दाखयता ओके सो हे केक आनी घालया तितून थोडेशें मिल्क आनी करया ट्राय आनी तुमकां सांगया कशें लागता टेक माय पुट यू ऑल्सो ईट दोगांय आहाय दोगांय लेवंटा या तेंकां सगळ्यांक सो गायज हांव ट्राय कोत्ता बट हांव तुमकां सांगता गायज ट्राय कशी आय थिंक म्हाका इतलें लायक जावपा ना ही You can try, no? What's there to try? It's mango. So, I know mango, but texture म्हाका इतलें लायक जालें ना. So, you know. It's nice. It's nice, but not like my saffron cake. Okay, but you liked it? It's okay otherwise? Try. Guys, हे लेवट रावता रोखडे लेवटे. तुका जाय ट्राय करपा मँगो ट्राय केलो ते मँगो आनी हें हाडलो म्हाका सॅफ्रॉन Okay. Okay guys, This is from another place. It's nice. yeah, it's nice. It's not It's that nice. bad, but I prefer my saffron cake. Okay. Okay. तेका एको गेली बरं झाले. So guys, तुम्ही चोयला आसतले आयज आमी व्लॉगान कित केला कित ना ते ओके आनी गायज फालसो कोरेज स्टार्ट नो Yeah. आनीक कोरेजमा थोडी मांस हाय नाय मागीर हाली वेजिटेबल खाताय ओके आनी फास्टिंग बा कोत्ताय बट गायज आमी नो हाली एश वेनिसडे गुड फ्रायडे आनी एवरी फ्रायडे आमी खावपा नाय मांस बा Yeah. बट रेस्ट ऑफ द डेज वी विल ईट नॉर्मल ओके कित्याक न्हू आमी कामूय कोत्ताय तुका मनशाक जाय पडटा ओके I'm fussy on fish and all that. आनी गायज ते फास्टिंग केले मग काय ना ओके तुगे काळी साप आसपा जाय दॅट्स मेन थिंग इम्पॉर्टंट थिंग म्हणटा ते तुगे काळी साप हाडल्या पुरो ओके ते फास्टिंग केले सगळे केले आनी तुगे तर काळी साप ना इज युजलेस पॉयंटलेस ओके That's true. आनी गायज इतल्यान समजता मुगेलो ब्लॉग मुगेलो तुमकां लायक जालो आसतो मू लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब बी कराय जे कोणे केले नाय Thank you तेंकां for watching, ओके guys. थँक यू फॉर वॉचिंग मोग आसूं मेळ्या तुमकां फाल्यां मुगेल्या न्यू ब्लॉगान टील देन गायज बाय